आयज हांव पयलीं सद्या आमचे कोत्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमची भावा भयणांक हांव ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताणें आयज आमकां दाखोवन दिलें. जो हांव आयज इंडिपेंडंट आसलो तरी आसतना म्हाका ताणें भरपूर वोटांनी निवडून हाडलो. हें म्हाका सांगपाचें म्हटल्यार एकूच, आयज हांव जिखून आयलो जाल्यार आंतोन म्हण येवंक ना, ना इंडिपेंडंट म्हण येवंक ना. हो म्हाका लोकांनी एक गिफ्ट दिला आनी तो गिफ्ट जावन आसा जें हांवें काम केलां, लोकां पासत वावुरला. हे म्हजें लोकांचो म्हाका दिसता हो गिफ्ट म्हाका पावल्लो आसा. हांव ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे हांव सदांच म्हजी एक चॅलेंज आसा, सदांच हांव आमच्या लोकां पासत झुकतलो आनी म्हजे लागीं जें कितें जाता तें स्वताच. इतलीं वर्सां जालीं हांव 30 वर्सां पॉलिटिक्सान आसा, पूण आयज पासून हांवें केन्नाच गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट घेवन आज फुडें वयता जाल्यार जावं आमचे गांवचे भाव जावं म्हजे फुडारी व म्हजे सपोर्टर हाका घेवन हांव फुडें वयतां. आनी ताच्या आदारान आयज म्हाका इतली लीड दिली, खरें हांव शाबासकी दिता ताका आनी हांव ताच्या उपकारान सदांच आसतलो. इतलें सांग तुका चडान चड सगळें देव बरें करूं म्हणटा. हेच्या मुखार तुमी कितें कामां बीन घेवपा आसा, झेडपी कितें आसतलें तुमचें? म्हजे मॅनिफेस्टो आसा आनी लास्ट टायम मॅनिफेस्टो आसा. लास्ट टायम हांवें 5 वर्सां पयलीं मॅनिफेस्टो जो 100% हांवें मॅनिफेस्टो म्हजो कंप्लीट केल्लो आसा आनी तो म्हजी बुकलेट बी आसा ती पळोवपाक जाता. आनी कशें डेवलॉपमेंटूच न्हू, जे समाजा पासत जें हांवें काम केलां तेंवूय हांवें सगळें दाखयलें आसा. सगळें खबर आसतली हांवें समाजा पासत वावर केला. जावं कोर्ताली फार्मर्स क्लब घडून हाडलो, कोर्ताली अर्बन कॉपरेटीव सोसायटी हाडली. तशी जायती एक्टिविटी जावं स्पोर्ट्सान बाकीच्या हांव सदांच आसा. हांव चड उलोवपी न्हू तरी आसतना हांव करून दाखोवपी आनी हांवें करून दाखयलां. ताका लागून आयज म्हाका हो लोकांनी बरो गिफ्ट दिल्लो आसा. 100% आसतलो. आनी हाकाच लागून म्हाका दिसता लोकांन हें दाखोवन दिल्लें आसा. खरेंच एक इंडिपेंडंट म्हणून म्हाका निवडून हाडला आनी लोकांनी दाखोवन दिलां तूं वच फुडें आनी हांव हें फुडें वचपाक रेडी आसा. तुमकां खंयचे आतां असेंब्ली इलेक्शन लागीं आसा, एक कांय एक एनी पार्टी खंयचे पार्टीक तूं जॉयन जातलो किंवा खंयच्या पार्टीच्या सिंबलाचेर इलेक्शन लडटलो काय? हें सांगपाचें म्हटल्यार हांव आमची जी कमिटी आसा जो आमचे बरे मागपी आसा ताका एकठांय घेवन हांव डिसिजन घेवन आमगे फायनल डिसिजन घेतलो. आतां जेन्ना झडपी तुमी निवडून येयल्या, आतां जेन्ना तुमचो चेअरपर्सन जावं काडपाचो आसतलो तेन्ना तुमी कोणाक तेंको दितले, तुमी कितें अशें डिसायड केलें जावं तुमच्या पार्टीक? ना तेवूय सेम आमी सेम आमचे सगळे वर्कर्सांक लागीं घेवनूच हांव फुडें वयतलो. चड खुशाल श्री आंतोन वाज सेकंड फावटी ताका सगळ्या लोकांनी व्हडले मजीनान निवडून हाड म्हूण झेडपी मेंबर आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी. मुगे टेन्युअर एज अ डेप्युटी सरपंच ऑफ वेलसांवपाली इसोशी. हांव जेन्ना आमगे गांवच्या लोकांचें काम घेवन तेजे पयलीं गेलें तेन्ना आमकां केन्ना फाटीं दवरूं ना. सगळीं आमी काम केलें. पयले फावटी हांव निवडून येयलें तेन्ना आमगे बस स्टॉप्स आहलोलीं वेलसांव ती सारकी बॅड कंडिशन आहली. एक मोडोन एकले लोकांचे पासून पडोलें आनी ती कोणें करूं न्हय. तेन्ना हांव प्रपोजल तेजे पयलीं घेवन गेलें तेदोना विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम आमकां इमिडिएटली ती बस स्टॉपार रिकन्स्ट्रक्ट करून दिली. तशें कम्युनिटी वेल आहलोलें, जायते लोकां उपयोगा पडटालें. तेंय तेजेय कंडिशन एकदम बॅड आहलोलें. ती तेणें आमकां बांदून दिली, रिकन्स्ट्रक्ट करून आनी ब्युटिफाय करून दिली. आनी एक व्हडलें काम केलें तेन्ना म्हळ्यार आमी कांटे रोड तो कितू वर्सां जालीं लोक फाटीं लागला. जायते पॉलिटिशियन येयले, प्रॉमीस करून गेले तो आमकां रोड करून दिता म्हणून, पूण कोणें करूं ना. तेगे लास्ट टेन्युअरान डिमांड ऑफ द तेणें आमकां तो रोड पास करून हाडा आनी आतां वेरी सून तो कोतलो. आतां तशें जायते फ्री सर्विसीस तो आमकां प्रोवायड करता गांवच्या लोकांक. What I want to say, I was always a Congress person. Even today I'm a Congress person. But when this candidate was decided, Congress did not take us. They feel that they can do everything on their own. They did not consult us. But now, just few days back, many people came to me, including the President of Congress. I have told him, you are come here for what? What am I? I'm not even a sarpanch. Why you have come here? Then in front of Lupin, I told Lupin, already had told him that he has done work. And this victory is definitely his works. And
his love for the people. I have told Girish also and I have told Sardin also that people have taken him into their hearts. Today, nobody in our village or in our constituency has done the work what he has done, and my hats off to him. He is just a normal person who is doing spending on his own, and he is the highest person who has done works in South Goa. No other ZP has done that. So can't the Congress see what is going on? You all are keeping weak candidates and all are finishing the Congress.